आयज आमी नवो पाठ शिकया. पाठाचें नांव आसा सुर्याचो मान. भुरग्यांनो, तुमकां काणी आयकपाक आवडटा आसतलीच, तर आयज हांव तुमकां काणी सांगतलें. आसात न्हय तुमी तयार? एक गांव आसलो. गांवांत जायतीं घरां आसलीं. एक दीस सकाळचो वेळ आसलो. मळबांत निकतोच सूर्य उदेतालो. देखून दर्या निर्मळ दिसतालो. वारो दर्यार खेळटालो. वारो समजतालो आपूण मोठो. ताणें सुर्याक उदेताना पळयलो. सुर्याचो नेट पळोवन वारो जालो रागार. ताका सुर्याचो राग आयलो. तो सुर्या कडेन झगडपाक लागलो. तूं आपले वाटेर आयलोच कसो? सुर्यान जाप दिली. ती पळय दोंगरार इगर्ज आसा. इगर्जे सामकार आर्क आसा. मीस सुटून लोक आर्का कडेन दाटायेन उबे आसात. ती गर्दी ना कर, मागीर तुका आमी मोठो समजतात. वारो दोंगरार गेलो. खूब नेटान गेलो. झाडां हालूंक लागलीं. लोक भियेले. लोकांनी आर्काचो मार्ग सोडलो. इगर्जे भितर सरले. गर्दी ना जावची ती चडच जाली. वारो परत लोकांक भियेवन वाजेलो. परत आयलो. शांत जालो. सुर्यान सांगलें, आतां हांव वतां. गर्दी ना करतां. सूर्य वताचो रखरख घेवन गेलो. सूर्य दोंगरार गेलो. वताचो रखरख जालो. सामको पावलो खुर्सावयर. लोक हुमेले, खर्शेले. वारो कमी जाला तें पळोवन लोक बेगीन घरा वचपाक भायर सरले. गर्दी ना जाली. वारो पुराय समजलो सूर्यच मोठो. ताचो गर्व जिरलो. आतां सांगात, कोणाचो मान पयलो? सुर्याचो काय वाऱ्याचो? पयलो मान सुर्याचो. पाठ परतून वाचात आनी सकयल दिल्ल्या प्रस्नांच्यो जापो बरयात. मळबांत कोण उदेतालो? दर्या कसो दिसतालो? गर्दी चड जातकच कोण वाजेलो? पयलो मान कोणाचो? तशेंच रफार आशिल्लीं उतरां वाचात आनी बरयात. देव बरें करूं.